जावं माय वा सासूमाय कोणी ती आसत, घरची एकली स्त्री सर्वांक सुदारसूंची तापान न्हिदत तर ताच्यागी कठिनायची गजाल दुसरी ना. जेजून पेद्रूचे सासूमायेंचो ताप गुण केलो वय. सुवार्त्या प्रमाणे जेजून तिचो ताप गुण केल्ले मात्र हांगा आश्चर्य न्हय, ती तांची सेवा करूंक लागली म्हणलें ताच्यागी वर्तें आश्चर्य. पिडेतावन मुक्त जावचें आश्चर्य वय तरी पयलेंच्या सुडसुडीत चटवटिकांक फाटी वसूंक करचें भोव व्हड आश्चर्य. जेजूचें आश्चर्य गुण करतात मात्र न्हय, परत चाटवटिके बरीच जायशें करतात. तें सेवा करतेल्याक पूण पिडेन पडलेल्याक परत सेवा करूंक लावचें आश्चर्य. तें संपूर्ण भलायकी दिवचें आश्चर्य. जेजून पेद्रूचे सासूमायेक गुण करचें घडीत ताच्या गुण करच्या मिसांवाचो नमुनो वा टायपस सय. जेजून गुण केलें म्हणटना तें संपूर्णपणी गुण करप. एकल्यान होगडायलेल्या कुटुंबांतल्या आनी समाजांतल्या सेवेच्या, गौरवाच्या, सुटसुडायेच्या आनी चटवटिकांच्या आपल्या स्थानाक परत उबारप. भलायकेचें व्याख्यान जेजून आपुरबायेन पाळलें म्हणयत. एकल्याची सार्वत्रिक भलायकी वा संपूर्ण भलायकी मोतीन दवरून वावुरचेंच भलायकी क्षेत्रांत मिसांव करतेल्यांनी पाळी जे जाल्लो ध्येय म्हणून हातून स्पश्ट जाता. सुवार्ता परगटणेची झळक वा सारांशी सुवार्ता आज आमकां दिता. सगळ्यांनींतल्यान सुवार्ता परगटूंक जेजूची इच्छाय सुवार्ता कळयता. हेरांक तांचे सेवेच्या आनी गौरवाच्या स्थानाक उबारच्या मिसावांत वांटेली जावन जेजूच्याच मिसावांत वांटेली जावंक सुवार्ता आमकां आपयता.